रोमांचित वस्तू प्रत्येक मनशाक सदाकाळ समाधानी दवरपी अशी दिसली ना. राजान न्हयशें वळ्ळा आनी इतल्यान ताची नदर एका कोनशाक दवरिल्ल्या चित्राचेर पडली. चित्रान एके कडेन एक गरीब दुबळो उबेलो मनीस आसलो आनी तेजे म्हऱ्यान जीभ भायर काडिल्ले एका मनशाचें तोंड. अशें दिसतालें की तें तोंड त्या मनशा कडेन उलयता. चित्राच्या तळाक दोन उतरां. बरी जीभ म्हाका समजलें ना. राजान तें चित्र काडलेल्या शाणूक विचारलें. महाराज, ह्या प्रदर्शनांतल्यो सगळ्यो वस्तू मनशाक इल्ल्याशा वेळा पुरत्यो आनंदीत करतात. म्हणून बरी जीभ हवाय उतरां उडोवन वर्सांची वर्सां ताका दादोशी दवरूंक शकता. बरी जीभ पिडेस्तांक आस आनी आनंद दिता. दुबळ्या मनशाक शक्त आनी आत्मविश्वास दिता. आनी अनाथांक आपुलकेचो आदार दिता. फक्त आनी फक्त बरी जीभ मनशाक सदां सर्वकाळ आनंदीत आनी समाधानी दवरूंक शकता. वा, शाबास. आज रंगयल्ल्या ह्या देखाव्यान आमकां मोलादीक असो धडो शिकयलो. भांगराच्या नाण्यांनी भरिल्लो भांगराचो कण्णो शाणूच्या हातान दीत राजान म्हणलो. अशेंच कांय दीस गेले आनी एक दीस गांवांत